ब्रेस्तर असो दीस भावांनो आनी भयणींनो, ब्रेस्तर असो दीस बाळूक जेजूच्या नोवेन असो दीस तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळूक जेजूच्या पुनशे तत्वांनो प्रसार जावच्या कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक मोगाचो येवकार. देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या दिसाक ताका आमी काळजांतावन दिन वाचतना सांत पावलो फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा, म्हाका बोळ दितल्या सोवें सर्व संगती करूंक हांव शकता. हो समसो भावार्थ भावांनो आनी भयणींनो, तर आज प्रत्येक रितीन जायत्या जणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां जावं पुरो. विविध लोक कोरोना पिडे वरवीं कश्टोन आसा आनी तांकां आमी मागण्याचो बरवसो ह्या मागणे बसायला जावं पुरो. तांचे खातीर विशेष रितीन मागया. लुवीस आनी हिल्डा सिक्वेरा, मिसेस लीना एंड्रू, मिस्टर जॉर्ज एंड्रू, मिस्टर जेरार्ड एंड्रू, मिस्टर पीटर, मिसेस मेरी 7 म्हयन्याची गर्भस्थ स्त्री जावन आसा, सिस्टर फिलिशीन आनी रूथ, तशेंच जस्मिता कॉर्थ आनी जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां. तांचे पासत आमी मागया. दुसऱ्यान भावांनो आनी भयणींनो, सगळो संवसार कोरोना पिडे वरवीं झुजता. ह्या संदर्भार इस्रायल देशाचेर गाझा पॅलेस्तीन तावन धाड घाल्या. आमच्या मंगळूर उडुपी गांवचो जायतो लोक थंयसर वावर करन आसा. मात्र न्हय, आमच्या भारत देशाक कोरोना पिडे विरोध झुजोवंक मेडिकल एड सयत तांणी दिलें आसता. तांच्या कश्टां वेळार आमच्या मागण्याचो आदार तशेंच तांच्या सांगाता आमी आसाव म्हणलो बरवसो दिवचें वाजबी जावन आसा. केरळा गांवची सौम्या संतोष नर्स ह्या संदर्भार देवादीन जाल्या. मे हर सोल रेस्ट इन पीस. लेट अस ऑल प्रे फॉर इस्रायल, माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. तर आता आमोरी आनी एक कंथेर्स सांगता म्हणूया. सर्गाचेर आनी उल्हास महिमा बापा. आलेलुया. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासत देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संवसार संतोसांव तुवें दया केली. ताचे माये औंकवार मोरये मरिफात ससनाचे जिनयेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एक कंथेर्स सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टोनाच्या आमच्या भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमबाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमबाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये,
आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. भेटूंक तेंपलाक तुझ्या बापा दरबाराच्या, ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका रायास संवसाराच्या. केदो वरतो तुजो वैभव, गायता तुका हयेची वाकणता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगो, तूं म्हूण कुर्बेचा गो. आयल्या बली भेटूंक तेंपलाक तुझ्या बापा दरबाराच्या, ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका रायास संवसाराच्या. पवित्र दिशानावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्घ दिवया. आयच्या वांजेलांत जेजूची उतरां तुमी सुस्कार रडतल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें.
आज आमी फातिमा सैबिनेचें स्मरण आमी करता. पोर्चुगालच्या फातिमांत मोरी तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडटसतना दिल्ली शिकोवन प्राजीत करूंक, मागणें करूंक, तेर्स करूंक आनी नवो संतोश अनुभव करूंक. तर ती सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच जेजू बाळकाक समर्पिल्लो दीस जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपे देण्यांक अर्गां दिवया आनी देवाची कृपा ह्या कश्टांच्या वेळार जेजूची मजत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आज प्रधान याजक जावन मीस पेटोनचो पदराप आयवन डिसोजा, आमच्या बुज्जोडी पिर्गेचो विगार कर्मिलीत, तसो आमी जल्म दिवस आचरिता. देखून ह्या मिसाच्या वेळार ताचे खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. थोडो वेळ माऊन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसगुण्या सारा सांगता, मोनान चिंतून तोंडांत सारून, वायट धरून बरें सांडून, हांवें जायती पथकां केल्यात. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बडबड अपराध. ह्या पुसत बेगीन सदां संपार मुली, सगळ्या देवदूतांक भोगता, आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुमचे खातीर आमच्या सरेस्परा देवलागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काप्रुत कर, सोमिया काप्रुत कर, Krista काप्रुत कर, Krista काप्रुत कर, सोमिया काप्रुत कर, सोमिया काप्रुत कर. प्रार्थुये. सर पदवेदार देवा, भो भगवंत हांव कारमरयेची शेकाय आमकां फोवो केल्याय देखून आमी संतोश्ता. ह्या मोगाळ आवयच्या विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटय आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावल अथेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मल्लो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पुतणे प्रिसिला संगी इटली थावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचचें म्हणून क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मॅसेडोनिया थावन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटच्यांत खर्चूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार
ताणें आपली आंग वस्त्रां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियोजुस नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. तांचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय सबार कोरिंतकारांनी पौलुची शिकवण आयकली. तांणी सतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. जनगांहुजी सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. जनगांहुजी सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या बावळ्यान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायल्या. जनगांहुजी सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनगांहुचीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनगांहुचीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासून गितां गावून ताका हरसिया. जनगांहुचीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांव तुमकां अनता बरी सोडून वचना म्हणटा सुमी. हांव वचून तुमचेशी परतून येतलो आनी तेदवां तुमची काळजां संतोषान उमाळटलीं. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सांजू हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेकाक म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें. ताचो अर्थ तुमी एकामेकाक विचारनासात मूं. सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तोवळ कुशाल बरी जातलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलातावन आमच्या नियाळाक 2 वाक्य आमी घेवची. तर पयलें वाक्य हें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. दुसरें वाक्य, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. पयल्या वाक्याचेर आमी दिश्ट घालची. तर थोड्या वेळा उपरांत पळयतल्यात, उपरांत थोड्या वेळा उपरांत पळयतल्यात. ह्या थोड्या वेळाचें गैर हाजीरपण वा अनुपस्थिती कित्याक? देवाची थोडो वेळ गैर हाजरी
थोडो वेळ देवाची अनुपस्थिती कित्याक थोडो वेळ कित्याक देव आमचे तावन पयस येता देव आमचे तावन पयस वचना देव आमचे तावन पयस गेला म्हणलें बगाप जायते पावटी आमकां दोसता आमी सावन देवा तावन पयस वेताव हाका जायतीं कारणां आसात बेजाराय निराशा जिणेचे कश्ट संकश्ट आनी प्रस्तुत परिस्थिती हाका प्रमुख कारणी म्हूण येत ह्या वेळार ह्या कश्टांच्या वेळार ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी जायतीं सवालां देवा लागीं विचारता देव खंय आसा देव आमचे तावन कित्याक पयस केला कित्याक रागार जाला कित्याक सोडून गेला कित्याक आमचे तावन पयस आसा म्हणलीं सवालां जायतीं सवालां हर एक दीस हर एकलो आमचे लागीं विचारनस आसा पूण देव आमचे तावन पयस वचोंक ना देव आमचे तावन पयस केला म्हणलें बोगाप आमकां हर एक दीस दसून आसा हें केवल हें बोगाप हर एक दीस येवचें साहस पवित्र पुस्तकांत परण्यासल्ल्यांत आमी पळयता देवान विसलेली ती पर्जा आपणाची पर्जा जावन विसलेल्या त्या लोकांन हेच सवाल जायते पावटी विचारलें विविध गणितांनी आमकां वाचूंक मेळटा देवा कित्याक तूं आमचे तावन लिपलाय कित्याक तूं आमकां कित्याक तुजी आमकां विसर पडल्या तुजी आमकां विसर पडल्या कित्याक तुवें आमकां सांडलाय कित्याक तुवें आमकां सांडलाय जेजू कुर्सार उमकाळटा आसतना विचारलेंच सवाल म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय जायतीं सवालां हर एक दीस आमी विचारनच आसाव पूण हीं सवालां आमच्या आत्मीक वाडावळेक एक प्रेरण शिवाय देवा तावन आनीकय चड पयस वचूंक कारण जावंक अडकळ न्हय देवा थंय चडीत लागीं जावंक आनी ह्या कश्टा मुखांतर जिणेक नवो अर्थ सोदून काडूंक देवाची खुशी मानून घेवंक हो एक आमकां अवकाश लाभला भावार्थ तीर करूंक हो एक आमकां अवकाश लाभला कित्याक मनशा जिवीत गुलाबाचें पार्क न्हय बगार कश्टांची रेवभुमी पिडाशिडा आशिर्वाद आनी निराशेची काणी देवाची खुशी करूंक देवाच्या वाटेन चलोवंक ह्या उजवाड देवाचो नवो उजवाड आमकां देखूंक प्रेरण दिता मरियेच्या जिवितांत आमी पळयता तिच्या जिवितांत जायते कश्ट बगोवंक मेळ्ळे पूण देवाची खुशी तिणें पाळ्ळी आनी नवो उजवाड संतोश तिका बगोवंक मेळ्ळो पोर्चुगालच्या फातिमान तेका भुरग्यांक दिश्टेक पडटा आसतना तिणें दिल्ली ती शिकोवन प्रार्थीत करा मागणें करा तेर्स म्हणा तुमी ह्या कश्टांतावन परिहार जोडूंक शकतल्यात नी संतोश अनुभव करूंक पावतल्यात म्हणली शिकोवन मरियेन परत दिश्टेक पडटा आसतना दिल्ली आसा तिचें आज स्मरण करता आसतना तिणें सांगलेलीं तीं उतरां आज आमच्या मती खडयां जेजून सांगलेलीं तीं आनी एक उतरां तुमी सुस्कार रडतल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें जेजून ही उतरां शिसांक सांगल्लीं आनी शिसांक हो अनुभव जाल्लो जेजू मरण पावतस हर एक रितीन दूख तांकां बगल्लें पूण केदाळा जेजू मरणाचेर जैत जोडून पुनर्जीवन जाता नी संतोश शीस आपणावन घेतात नवो संतोश तांकां लाभता जेजू देव आमचे तावन पयस ना हर एक दीस ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानान आमचे संगी तो परत येता हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो म्हणली बसावणी जेजून आमकां दिल्या तर तसो जेजू क्रिस्त परत उंड्या आनी वायना रुपार ह्या वेदीर आसरसत आसतना ताची कृपा आमी मागून घेवया कश्टांचेर जैत व्हरूंक कश्ट निवारून दी आनी परत नी संतोश अनुभव करूंक आमकां फावो जावं दी म्हण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. स्वीकार कर
स्वीकार कर काणिक मोगाची मोतामचेर कुर्पेशी हो दैविक देणी सर्गीची भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामदें मन मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या देवाक सरस्वत मानून घेव. कन्मळ्या बापा, भगवंत हांव कारमरे देवाच्या माते सुगडास काडून आमचे देणी आनी मागणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवाशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी ती ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवा सुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूक फावो वो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबासान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, जेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली, जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण कुरोयाचो करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव घेता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडा साखरात. Bavarta sogot pergatuye. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सुमडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमां सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर
फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सुबर्व सुदरून मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. थंकानाच्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुकामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माय संगतीक सांजुजे तिचो पतीक भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी कमान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जे हेसू हुतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सरपौद्वेदा बापा सर्वंदनाने फय पाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देवन एकवटान सांबाळ. तुजे ताणें रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शिळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितरूनचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी
आसा बसयल्या गावाक पोयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गावाक पोयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुये सर्वेस्पर आमच्या प्रेतेच्या बापा भगवंत ओंकार मरिये देवाच्या माथेच्या उगडा आसात आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय ह्या पोशणाच्या गठायेन आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सरकार तुज्या ससनाची सोडवून भोगूंक आमी तयार जाव हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नफीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वोट उपकार प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवीन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्री मुन्ना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमची त्या सवा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया सैत्यांनी तांची वैयक्तीक त्या सवा हांगासर दान दिल्यात कश्टांत आसात पिडेंत आसात घरांत आस्पत्रेंत वळवळून आसात सो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां पिडेंत आसात कश्टांत आसात सर ते सवा ह्या वेळार बाळका जेजू मुखार आमी दवरया प्रार्थुये हे भगवंत जेजू बाळका तुझी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोलोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इस्कळिल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बलयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे दोषमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन बलयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे दोषमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन बलयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे दोषमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशें सतान सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बसावंक घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ये अच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजे कुमक आनी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरवणच्याक सदां सर्वदा आमेन. तुजे बळकान आमचे वयर उतुरल्या सर्व कृपे देण्यांक गांधावन अर्गां मागणें आमी मुनया. ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक माण दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर थोराव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान थोराव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान थोराव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर थोराव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. Jesu naman tuka rau tu amche sangi sada baluk Jesu vandan tuka आता आणि सदा सर्वता मोरये कुशी तू जल्मालो तुझे बापाक तू काल चालोय सादो बळो जावून वाटलोय आमकां दैवी सांगात दिलोय बाळक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दी आमकां. बगेन कसाचे कृपेन आमकां आमचे दुआ आमच्या दिसमंतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.